आता आमी इश्टानो आता सर्वेस्पराचे उतराचेर आमी पळोवया. आमचे बायबल घेवया उत्पत्तीचे पुस्तकान. आमी सगळे मेळोन वाचूया उत्पत्तीचे पुस्तक आवेस्पर 35 सुरवातीचे 3 वडी. हांव आतां वाचता, तुमी म्हजे सांगाता वाचपाची कोशिश करात. उत्पत्तीचे पुस्तक आवेस्पर 35 आनी चुळे 3 वड. तेन्ना सर्वेस्परान जाकोबाक म्हणलें, हिंगासरल्यान भायर सरोन बेतेलाक तूं वच आनी तुवें थिंगासर ठिकाण करचें आनी सर्वेस्परा पासत तुवें वेदी बांदची. ताणें तुका पळय जेन्ना दर्शन दिलेलें पळय, जेन्ना पळय तूं इसावा कडल्यान तूं धांवन वयतालोय, तेन्ना जाकोबान ताजे सांगाता सगळीं घरचीं आसलीं पळय तांकां अशें ताणें म्हटलें. ताणें म्हणलें, तुजे भितर पळय जे अन्न जातीचे देवता आसा ते सगळे तुमी भायर काडचेत. आपल्याक तुमी शुद्ध करचें आनी आपल्याची आंगवस्त्रां बदलचीं. आनी आतां आमी हिंगासरल्यान भायर सरोन बेतेलाक आमी वयचीं. थंय हांव सर्वेस्परा पासत एक हांव वेदी बांदतलों. आतां आमी जाकोबा विशीं पळयता खरेपणीन. जाकोब पळय ज्या सुवातेचेर आसलो पळय थिंगासर इतले कोश्ट येवपाचें ताजें कारण पळय तें हें, जाकोबान रॉंग डिसिजन घेतला. जाकोबाक सर्वेस्परान पयलेंच ताका सांगलेलें, तूं बेतेलाक वच. सर्वेस्परान ताका खंय तरी वचोंक सांगलें, थंय ताका रावंक सांगलें. जाकोब वयता आनी खंयसर आनी रावता आनी खंयसर. सर्वेस्पर सांगता पळय ते प्रमाणे आमी करिना पळय थंय पासत आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी दोश येता. आवय बापायन तुमी विसरूं नाका पळय, तुमी देवाचें उतरां आयकना जाल्यार तुमच्या फामिलींत तुमच्या भुरग्यां भितर तेच भशेन दिश्टी पडटलें. आतां आमी पळय जी एक गोवाय आयकल्या, बापूय सोरो पिता म्हणून पुतूय थिंगासर शिंकलो. तो कोणें शिंकलो? ताणें म्हणलें, बापायचे बाटलेंतल्यान काडून हांव पियेलो. जेन्ना पळय ताच्या बापायक राग येयलो, तो पियोन येयला म्हणून ताका अशें विचारलें, तुका कोणें शिकयला? ताणें म्हणलें, तुवेंच म्हाका शिकयला. आयज जायते जाणां पळय थिंगासर देवाचें उतर पाळ्ळीं ना आनी अपवित्र जिवी जेता पळय ताचें कारण तांची आवय बापूय तेजे व्हडतें कारण आसा. तींच पयलीं ओत्मिकायेन जियेनान आनी आपल्याची भुरगीं पसून तितून आतां जियेनान. जाकोब आतां रडटा शामांक आनी लेवीक पळोवन. खरेपणीन जाकोबान आपल्याचेरूच रडोंक जाय आसलेलें. कित्याक सर्वेस्परान ताका सांगलें थंयसर थिंग रावचें न्हू म्हणून. जाल्यार खंय वचोंक सांगलेलें? फाटलीं तुमकां हांवें तें सांगलेलें. कितें सांगलेलें सर्वेस्परान? सारकें सुटावें करून सांगलेलें. 31 आवेस्वर वड 3. तेन्ना सर्वेस्परान जाकोबाक म्हटलें, तुज्या बापायच्या देसान तुजे जल्मले त्या सुवातेचेर तूं वच आनी हांव तुज्या सांगाता आसतलों. अशें ताणें जाकोबाक म्हणलें पळय, तूं पोत्तून वच. तुज्या बापायच्या देशान तूं पोत्तून थिंगासर वच. बेतेलान तूं वच. ही जावन आसा सर्वेस्पराची आज्ञा, ही जावन आसा सर्वेस्पराची मांडावळ. पूण बेतेलाक वचोंक जाय आसलें पळय थिंगा जाकोब थिंगा वचनासतना शेकेम नांवाच्या प्रांतांत तो गेलो. ती इतली वायट सुवात पळय ती चेडूं पळयताच पळय थिंगा तिजो तो बलात्कार करता. कितले खोटेपणान थिंगा दीस जाताले. पातोक थिंगा सारके भिरांकूळ कशें वाडत आसले. असल्या वेळाचेर पळय ओत्मिकाय थिंगासर मरोन गेली आनी फामील पळय तेन्ना आलता दोलता तशी जाल्ली. धुवेक पळय त्या मनशान थिंगासर सारको बलात्कार केलो आनी पुतूय थिंगा आपल्याक जाय ते भाशेन जियेताले. सर्वेस्परान काकूट केली. जाकोबाक जागृत करपाची आशा कोत्ता. जाकोब, कांयच सारकें ना. तूं कोत्ता पळय तें सारकें न्हू. हांव कितें सांगता आनी तूं कोत्ताय कितें? तुका खंय वचोंक सांगलें तूं खंय वयताय? तुका खंय रावंक सांगलें तूं खंय रावलाय? हें सारकें न्हू. आयज सर्वेस्पर तूं कोणें सारको सुटापे करून उडयता. बावा भयणानो, हें सारकें न्हूय. तुजी ओत्मीक परिस्थिती सारकी ना. तुजे उलोवपाची रीत सारकी ना. तुजें चाल चलोन सारकें ना. तुजें काळजान आसा पळय तें सारकें ना. तुजे कन्यो सारकें ना. तुजी कोत्ताय पळय ती सेवा ती थिंगासर कोत्ताय ती पवित्र ना. सर्वेस्पर तुका सारकें नीट म्हणटा तें सारकें ना. सारकें ना अशें म्हणटा पळय मनशाक पळय तो थिंगासर नाश कोत्ता पळय तशें तो न्हूय. जागृत करपाची आशा दवरता. सांबाळपाची तो आशा दवरता. एके वाटेन जाकोबाची परिस्थिती सर्वेस्पर पळोवन आनी दुसरे वाटेन जाकोबाक सोकला पडल्या पळय त्या आनी सारकें वायट स्तुती आनी दुकान बोल्ल्या ती परिस्थिती उखलपाची आशा दवरता. आनी आयज तुजी पासून ती परिस्थिती तो तुका उखलपाची आशा दवरता. तुका सारकी करपाची तो आशा दवरता. तुजे फामिलीन पळय तें दुर्भाग्य जाल्लें आसा तें दोलदिलपण काबार करपाची आशा दवरता. पूण कितें करचें? ताजी आज्ञा पाळूंक जाय आनी कितें करचें? जाकोब, सगळ्याकीन पयलें उठ. तूं ज्या सुवातेर आसा तितूंतल्यान तूं उठ. पातकी लोकां मदें बसलें उठ. ज्या पातकी पळय इश्टा सांगाता पळय तूं वेळ विबाडटाय. जे पातकी इश्टां पासत तुजी गिरेस्तकाय तूं मोडटाय. तुजो कुडीचो तूं नाश कोत्ताय.
तुजी बॉल आनी तुजी भोलायकी तूं पिडार कोत्ताय. सोर्वेसर म्हणटा उठ. असले पळय खोटेपणाचे इश्ट, असले खोटेपणांतल्यान वायट सवयेंतल्यान तूं भायर सोर. अशें म्हणून सर्वेस्वर कितें म्हणटा? बेतेलाक वच. परतून तुमकां उगडास दिता. बेतेल म्हटल्यार सर्वेस्पराचें घर. तुजें जिबी सारकें जावंक जाय, फामील सुदरोंक जाय, तुजी जागृती जावंक जाय, तुवें म्हजी आज्ञा पाळोवंक जाय, तुवें कितें करचें, तुवें म्हज्या घरा येवचें. तूं म्हज्या घरान येना जाल्यार तूं सुदरचो नाय. येस, मोगाच्या भावा भयणानो, आमी सर्वेस्पराच्या आजीरपणां येवचे भायर. सर्वेस्पराच्या आजीरपणान दिमी मोडचे भायर. सर्वेस्पराच्या आजीरपणाची आशा करचे भायर. ताजे आजीरपण आशा करिनासतना आमकां बरें जावचें ना, परिस्थिती सारकी जावचें ना, आमचें जिवीत सारकें जावचें ना, आमचें जिवीत सुदरचें ना. आयज हें सगळें वायट जालां पळय संवसारान. जायते जाणां पळय आपल्याच्या घरान पासून मागणी करूंक पावनान. पळय आयज सर्वेस्पराचें घर, जें सर्वेस्पराचें मंदीर, आनी जायते फावटी थिंगासर लोक थिंगा वचोंक पावनान. हांव मागता पळय सर्वेस्परा लागीं पळय तुमी सगळीं थिंगासर सर्वेस्पराचें मंदिरान थिंगा येवचें अशें दीस तुका दितलो. त्या मेरेन तुवें पाशेंस धरून देवाचे कडेन थिंगासर एक श्रद्धा धरून आमकां पळय थिंगा देवान सुरक्षीत दवरची, आमच्या ह्या देशाक पळय सुरक्षीत दवरचें. आमी ह्या भाशेन देवा लागीं मागुया. जाकोब तुवें हिंगा रावचें न्हय, तुवें उठोवंक जाय. म्हज्या हाजीरपणान तुवें येवंक जाय. म्हज्या घरा बेतेलान तुवें येवंक जाय. बेतेल आनी एक चालते पळय ते जमनी वयल्यान 1000 फूट उंच दोंगराचेर पळय थिंगासर ताका तयार केल्लें तसली एक तो शार. म्हणल्यार सर्वेस्वर म्हणटा पयलें तूं म्हज्या घरा येवंक जाय आनी मागीर तूं उंच चोडोंक जावो. उत्तम सुतीन तुवें जिवंक जाय. उंचले पळय तें आसा तें जिवीत तुवें आशा धरूंक जाय. हें सर्वेस्पराची आशा. आयज आमच्या जिवितान आमी हे संवसाराचे वस्तूचें जिवेतात. सवाय पळय तें जिवीत जियेता, कुडीचे वंदोणे प्रमाणे जियेता, पोतून कुडीचेच भाशेन जियेता. सर्वेस्वर म्हणटा पुरो जालें आतां. केन्ना पासून कुडीचे अभिलाशान जियेतले, केन्ना पासून ते सोयताना पासून जियेतले, केन्ना पासून तूं पातकाक थिंगासर बागोन आसतलोय. दर एक ताणेन तूं थिंगासर पडटाय थिंगा, पुरो जालें थिंगा. आतां तुवें जिवीत जागृत जावंक जाय. तुवें उठोवंक जाय. आतां चालते म्हणीन जागृती म्हटल्यार हाजो अर्थ कितें अशें प्रश्न येतले. बरें आसा, तुमकां आतां सुजमणी दिता. आतां तुमी चिंतात पळय एक बोडी वोली आसा आनी तुमी तर ती लासूंक सोदता जाल्यार ती आतां कितें लासतली काय? तेका उजो लागतलो काय? उजो लायताच थिंगासर तो उजो लागतलो ना लागचें ना. कित्याक पळय उदकान तें वोलें जालां म्हणून त्या पासत तें लासची ना. जरी तर ती ओली नासली आनी तूं तेजेर तर केरोसीन घालीत जाल्यार आनी मागीर तूं मातीस थिंगासर पेटयत जाल्यार रोखडोच तें लासतलें आनी थिंगासर उजो कसो जातलो. आनी ताजो अर्थ कितें जाणा? ती बोडी लासता पळय तो तूं पळयताय. जितली ती लासोंक जाय पळय ती आतां लासत आसा. ती आमी मांडून घेवंक जाय. पळय तेका म्हणटात पळय जागृत जिवीत. आमी कशें आमी जिवंक जाय? जसो सर्वेस्पर आशयता त्या भाशेन आमी जिवंक जाय. कितले पळय पळजोडीत जावंक जाय. जितलो सर्वेस्पर आशयता पळय तितली पळजोडीत जावंक जाय. ताका जागृती म्हणटा. तुमच्या जिवितान सर्वेस्पराचे पदवी वरवीं, सर्वेस्पराच्या उतरा वरवीं आनी सर्वेस्पराच्या ओतम्या वरवीं बरोवन जाल्यार तुका उगी रावंक जावचें ना. ताका म्हणटा जागृती. आतां एक पोस्कोटो तुमी चिंतात, तातूंत तुमी आतां गॅस घालात, मागीर ते बांदात आनी ते आतां पोस्कोट्यान गॅस घालून ते आतां जमनीत दवरात. तो थिंगा सकलात उरतलो ना रावचो ना. तो उंच उठटलो. पोतून ताका सकलार दवर. पोतून तो वयर वयतलो. कारण कितें? तो बोल्लोलो आसा. कितें आसा? वयर उखलता पळय त्या गॅसीन तो बोल्ला. तूं पवित्र ओतम्यान तर बोल्लोलो आसाय जाल्यार, जागृतीन तूं बोल्लोलो आसाय जाल्यार, सर्वेस्पराच्या उतरां आनी पदवेन बोल्ला जाल्यार संवसारी जिवीत तूं जियेचो नाय, तूं उंच चडटलोय. एका मनशान 7 थिंगासर पॉयंट दिल्ले आसा पळय. एका मनशाचे भितर जागृती जावंक जाय जाल्यार, जागृती तुका जाय जाल्यार हे 7 पॉयंट तुवें उगडास दवरूंक जाय. वो हे 7 परिस्थितींतल्यान ताणें पासार जावचें. हे 7 कितें पळय तें आतां तुमकां रोखडेंच हांव वांटपाची कोशिश करता. पयलें, तुजें जिवीत जागृत जावंक जाय. तूं आशा दवरताय. तूं जागृत जावपाची आशा दवरताय. ज्या तूं स्थितीन आसाय पळय तितूंतल्यान तूं उंच चोडोंक जाय म्हण अशी तूं आशा दवरताय. सर्वेस्परान दिला पळय तें जिवीत तुवें संपूर्ण रितीन तूं अनुभव करूंक जाय. तुजें जिवीत जायते लोकांक तें बेसांव जावपाक, जायते लोकांक थिंगासर जागृती जोडपाक तुजें आशा आसा काय? जी पळय बोडी आपुणूच तो लासोना तर सोर भोंवतणी आसा पळय ते लासपाक जावचें ना. पूण
ती बोरी पळय लासता पळय ती बोडी सोर भोंवतणी आसा पळय ते बोडयांकूय लासता. उजो थंय लायता. जरी तर तुजे जिवितांत जागृती आसा आनी तूं तो लासताय जाल्यार तूं एकलोच लासचो न्हय. सोर भोंवतणी आसा पळय तेंच्या जिवितांत पासून तूं थिंगासोर जागृती हाडटलोय. एका म्हणटात जागृती. तूं एकलोच मागणें करचो न्हय. तुजे सोर भोंवतणी आसा पळय त्या लोकांक पासून थिंगासोर मागणें करूंक तूं जागृत करतलें. ते कशें करतलोय पळय तें तुका आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. डॉक्टर A.W. ट्रोजर पळय सर्वेस्पराचो तो सेवक ताणें 7 तशे पॉयंट सांगलेले आसा. तूं जागृती आशेताय जाल्यार हें चॅकलिस्ट तुवें पळोवचें. पयलें, एक मनीस तो जागृती ताका जाय जाल्यार ताच्या जिविताचे पळय ते ओत्मीक पळय जो विशय आसा पळय तो मात तो पासून दादोसकान रावपाची ताका थिंगासोर परवानगी ना. जरी तर तूं खरेपणें जागृती जाय जाल्यार तुवें खरेपणें थिंगा सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुमी विचारूंक जाय, सर्वेस्परा हें म्हजें जिवीत अशें कित्याक? म्हजी ओत्मिकाय अशी कित्याक? तुजे इच्छे प्रमाणें म्हाज्यान जियोंक जायना. तूं जे भाशेन आशेता ते भाशेन हांव जियोंक पावना. तूं जे भाशेन आवडेता पळय तसली जागृती, पवित्रपण, ओत्मिकाय म्हजे भितर ना बापा. ओतम्यांक सारवार करपाचो भार आनी दुख्खांनी रडपाचें पळय म्हजे लागीं ना सोम्या. असलें लासप जागृतीचे पयले पळय ते पॉयंट आनी जागृतीची पयली ती शिडी. जायते जाणां पळय ते जागृतीचे पळय स्वाद ते चाखूंक पावना आनी ते कित्याक पावना जाणा ते म्हाका कित्याक पडला अशें म्हणटात. हांव एकदम बरें, हांव व्हरतें बोगत, हांव एकदम बोगत उस्तोरी. सोरभोंवतणीच्या लोकांकून हांव चड जागृत. तूं म्हजेकेन व्हरतें महान, तूं म्हजेकेन सुबेज भक्त, तूं म्हजेकेन सुबेज पवित्र, तूं म्हजेकेन सुबेज तुका फावो. म्हजे भितर वयर सावन ओत्म भितर येता, सदांच म्हजे संगाता आसता, म्हजे सोरभोंवतणी आसता. असले पळय ओडवी काय सांगता पळय तातूंतले कोणूय जागृतीचे स्वाद चाखूंक तांकां जावचें ना. जागृती खंय थिंगासर उत्पन्न जाता तुका खबर आसा? जे पळय आपले कोणें जायना पळय ते जाणा जावन. हांव सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें जियोंक म्हाका जायना पळय आपल्या जिविताच्या दरेक पावलान. ताजे प्रमाणीकपणा पासत ताजे राज्या पासत तांकां एक भूक आसता. तोच ते लोकांच्या जिवितांत थिंगासर वचता. तुका हांव विचारता तुजे ओत्मिकाय जिवितांत तूं दादोसकाय नासाय? तूं तुजे ओत्मीक जिवितांत आनंदान आनी दादोसकाय आसाय जाल्यार तूं आयक. तुजे भितर जागृती येवची ना कित्याक पासत? जो पळय खरेपणेन सर्वेस्पराचे सांगात आसता तो सदांच एक भूक तितून आसता. जे प्रामाणीकपणाक भुकेले आनी ताणलेले आसतात तेच सुभागी. तूं कितले पळय प्रामाणीकपणान जे सर्वेस्पराचे नदरेन तूं तुजें तें प्रामाणीकपण उणेंच आसतलें. सर्वेस्पराचो सेवक बिलीग्राम जेन ताणें कितें म्हणलें तुमकां खबर आसा? एक पळय मनीस जागृतीचे गोश्ट चाखता पळय सर्वेस्पर कितलो पवित्र ताका तें गोमोन येता, तो कितलो पळय पातकी ताका ती सजमूण येता. सजमूली काय मेवली? एका मनशान खरेपणीन तो जागृती चाखले जाल्यार सर्वेस्पर कितलो पवित्र म्हणून ताका ती सजमणी मेळटा. आनी त्याच वेळाचेर आपूण कितलो पातकी आनी हांव कितलो सर्वेस्परा कोण पयस आसा. तो सजमोता आनी ताका तें मागीर गोमोन येता आनी तो पश्चाताप करता. सगळ्याकेन पयलें तुका जागृती तुका पळोवंक जाय. आयज पळय जे तूं चुतीन आसा तेजें कारण सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान मागणें करपी जावचो. आयज जो प्रचार पळय हांव तुमकां हिंगासो दिता तोच प्रचार म्हज्या जिविताक एकदम गरजेचो. रिवायवल. म्हज्या जिवितांत जागृती म्हाका जाय. जागृती कोणाचे भितर येता तुका खबर आसा? जे लोक सर्वेस्पराचे पवित्रताय जाणा जातात आनी आपल्याचें उणेंपण ते जाणा जातात तांचे भितर तें सुरू जाता. म्हाका कित्याक पडला? सगळें सारकें आसा. मागणें तर हांव कोत्ता. मागणें हांव वाचता. तुती 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 अशें करीत आसा न्हू. हांव जाणा पळय ते 4 विशय तोगलांक सांगता. आपुणूच को दादोसकाय जियेता पळय तो मनीसच जागृती म्हणटा पळय ती पालयता. आपल्याचे ओत्मीक जिवितांत पळय आपल्याकूच दादोसकाय मेळटा तो आमी जागृती साणयतात. सोमी कोणाक जागृत करता तुमकां खबर आसा? सर्वेस्पराचेर कोणाचेर परजोळटा जे ओत्मीक पळय थिंगासर जागृतीक आपल्याची वाट पळयता ते. म्हाका जसो जियोंक जाय तशें जियोंक जायना बापा. तुजे इच्छे प्रमाणें म्हाज्यान जियोंक जायना बापा. बरी सुकलेली पळय तीच बोडी बऱ्या भाशेन लासतली. वोली जाल्ली बोडी न्हूय. ज्या जमनीचेर नांगोर घातला तसल्या पळय जमनीचेर तेन्ना पावस पडटा तितून फळ येतलें. आयच्या दिसा भावा भयणानो तुमी ओत्मीक जिवितांत तुमी दादोसकायन आसा जाल्यार तूं चोतऱ्या दोरचें तें तुजें गर्व जावन आसा.
आनी पळय गोरवाक लागून पळय थिंगासर कितें जाता जाणां आपल्याचेच दादोसकाय. म्हाका कितें उणें आसा, म्हजे भितर कितें उणें आसा, हांव सारको ओत्मीक, ओतम्यान बोलोलो मनीस, दोर्सोणां पळयता, बाकीत पसून हांव कोत्ता, दुसरे जिबेन हांव उलयता, दुसरें कोणें असलें वरदोन ना. हांव वयसान सोकला पडला, चोत्राय दवर, सैतानान पळय तुजे जिवितान घातला पळय तें हो एक घमंड जावन आसा. जागृती तुजे लागच्यान सारकें पयस आसा हें विसर नाकाय. आनी सोगलें म्हणल्यार दुसरें, सोर्वेस्पराचो चाकर A.W. ट्रॉझराचें पळय दुसरें पळय तें, मागण्या पासत उतरां पासत पळय जाता तो वेळ आमी दिनान. एका मनशाक जागृती मेळप जावचें ना. जागृती तुका जाय जाल्यार दिमेर राव. जागृती तुका जाय काय जाल्यार तुवें उतर वाचचें. जागृती तो तुका सुवात तोर ताकोवंक जाय जाल्यार सोर्वेस्पराचे आजीरपणान जाय तो वेळ तुवें सारूंक जावो. चड वेळ सोर्वेस्पर सांगाता थिंगासर साडी नासतना सोर्वेस्पराक म्हणटाय, सोर्वेस्परा म्हाका जागृती जाय अशें तूं म्हणशी. तें घडचें ना. तुज्या मोटरसायकलीन तर पेट्रोल ना जाल्यार आनी तें स्टार्ट करूंक जाय जाल्यार तें संभव ना. 1 लिटर पेट्रोल घालून 100 किलोमीटर वयता जाल्यार तशें तें घडचें ना. वेदी बांद. वेदी थिंगासर कितें दाखोवन दिता, तुजें समर्पण दाखयता, तुजें सॅक्रिफीस थिंगासर दाखयता, तुजें आदीनपण थिंगासर दाखयता. आनी त्याच वेळार उत्पत्तीचे 12 आमी पळयता, अब्राहमान वेदी मांडून त्या सुवातेचेर सोर्वेस्परा कोणें मागणें केलें. वेदी मांडप म्हणल्यार तुका थिंगासर सारकें समर्पीत करप आनी तुजें एक जिवें बलिदान कशें सोर्वेस्पराक दिवचें. सगळें जें अशुध्द आसा पळय त्या बलिदानान थिंगासर लासूंक जाय. ताचे उपरांत सोर्वेस्परा सांगाता एक वट तुवें स्थापीत करचो. म्हणल्यार तुज्या खासगी जिवितान एक वेदी आसूंक जाय. तूं सोर्वेस्पराचे मुखार एक अर्पण करपाचो एक वेळ आसूंक जावो. तुवें तुजे काळजाची तपासणी करपाची एक सुवात आसूंक जाय. त्याच भाशेन उतरां वरवीं तुवें तुकाच पळय थिंगासर आरशान पळोवन आपल्याकूच सुदारपाचें आनी सारकें करपाचें असलो तुवें मनीस जावचो. मोगाच्या इश्टानो, जागृतीची तुमकां रूच जाय जाल्यार मागणें करात. उतराचेर नियाळ करात. उतराचेर नियाळ करपाक मागणें करपाक एक वेळ कुशीन काडात. सोर्वेस्पराचो सेवक जिप्सी स्मिथ ह्या सोर्वेस्पराच्या मनशान अशें म्हणलें, तुमी जागृतीचो घोस तुमी चाकोवंक सोदतात, आयज खासके भाशेन तुमकां जागृतीचो घोस तुमकां चाकोवंक आशा दवरतात जाल्यार जिप्सी स्मिथ नांवाचो एक सोर्वेस्पराचो सेवक ताणें एडवायस दिला. कितें तुमी जाणा, जरी तर तुका जिवितान तुका जागृती पळोवंक जाल्यार तूं एका रुमान भितर वसात. त्या भितर रुमान वच आनी चॉकान पळय तुजे सरभोंवतणी तूं शीम कर. आनी ते 4 ते शीम काडला पळय थिंगासर तूं वचून बस. थंयसर तूं दिमेर राव. तुवें मागणें कर, सोर्वेस्परा म्हाका जागृती दी. सोम्या ओतम्याच्या उज्यान म्हाका बोर. तुवें पळय ते शीम केल्या पळय तितून भितर रावन त्या मेरेन तुका जागृती मेळो ना. त्या मेरेन तूं उतराचेर आनी देवाचें मागणें करपाचें सोडी नाकाय. जरी तर कोणाक पळय जागृती जाय जाल्यार आपल्याचे सरभोंवतणी ती शीम काडून ते शिमे भितर तूं राव आनी सोर्वेस्पराचे उतराचेर नियाळ कर. सोर्वेस्परा कडेन उलय. उतराचेर नियाळ कर. सोर्वेस्पर जरूर तुका पळय ओतम्यान बोदतलो आनी जागृती तुका दितलो. तिसरें, जरी तो तुका जागृतीची घोस चाकोवंक जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय. तूं जाणाय पळय तुवें तें पातक केलाय पळय, खरेंपणीन तुवें तुज्या मनांतल्यान तें खरें आसा तें पश्चाताप करचें. हेंच तुज्या जिवितान जागृती हाडटलें. बायले बायल पळय तें पश्चाताप बेश्टे थिंगासर तें समर्पण केन्नाच तुज्या पळय ते जिवितान जागृती हाडची ना. आतां तुमी तिचो नियाळ करप पळय, तरी पण तुका एका मनशाच्या जिवितान जागृती जाय जाल्यार सगळ्याकीन पयलें ताजें काळीज शुद्ध जावंक जाय. पळय तो जाणा जावन पळय तें पातक कोता पळय तें थिंगासर तेणें सोर्वेस्पराच्या खुर्सा कोणें हाडून थिंगासर तेणें तें किळोवंक जाय. आयज आमचे मदें जायतो लोक पातक चालतें कशें केलां. पातक करप मागीर सोर्वेस्परा कोणें येवप, सोर्वेस्परा तूं म्हाका बोक्षणें दी, तूं जाणा म्हाजी पातकां न्हू. तूं मोग करपी काकूळट करपी बोक्षणें मागल्यार तूं बोक्षणें दिताय न्हूय. सोर्वेस्परा हें मातशें बोक्षणें दी, हांव आतां कोचचो ना. आर्गां तुका तुवें म्हाका बोक्षिल्या म्हणोन आमेन सोर्वेस्परा. अशेंच पळय आमच्या मदें जायते लोक पळय पातका विशीं पश्चाताप करपाची रीत ही सारकें न्हूय.
तुजे जिवितान पळय तो जागृती जाय जाल्यार तुजे जिविताचे पातकाचे पळय दर एक वेळाचे तुवें केलां तें खोलायेन तुवें पश्चाताप करून सारकें तुवें रोडोन तुजें पातक मानून घेवंक जाय. तूं रोडोन थिंगासर तुजी पातकां पळय सोडिनासतना जर तर तूं जागृती मागताय जाल्यार तुजे सोर भोंवतणी ती येवचीच ना. पातकाचे पळय ते कोत्तात पळय तसले लोकांक जागृती दिसची पडची ना. म्हणल्यार पळय तूं जाणा जावन पातक कोत्ता आनी तेजे उपरांत तुका जागृती जाय हें थिंगासर तें घडचें ना. पळय एका बडयेचेर पळय ते बोगोर बोगोर उदक पडप थिंगासर पावस पडप अशी पळय ओली जाल्ली पळय ती बोडी थिंगा लासपाक जावचें ना. पोत्तून पोत्तून पळय ते पळय ओली जाल्या पळय ती बोडी आतां थिंगा उजो पेटोवप जावचें ना. आयज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, जागृती तुमकां मेळपाची आशा दवरता. पातकाचो पावस तुजेर पोत्तून पोत्तून पडपाचो गरज न्हय. आयज जायत्या लोकांच्या जिवितान पळय थिंगा पोत्तून पोत्तून पावसाचे थेंबे पडटात. कसले थेंबे? पातकाचे. तुजी ओतमीकाय पळय पालयता पळय तसले थेंबे पडत आसा. पातकाचो पावस पडटा, पातकी थेंबे थंयसर पडत आसा. त्या सुवातेर जे तूं वयताय, जंय पातक जाता थिंगासर वयता, जंय पातक आदता त्या सुवातेर तूं वयताय. पातकी वस्तूंक तूं सुवात दिताय, पातकी सगळें आसा तें पळयताय. तुजेर पावस पडटा, वळो जाल्यार जागृती कसो येतली? तुका जागृती जाय जाल्यार तुवें पातक सोडूंक जाय. तें सर्वेस्पर म्हणटा, जाकोब उठ, हिंगासरल्यान उठ. ह्या लोकांच्या मदें तूं उठ. ह्या लोकांच्या मदें रावत जाल्यार तुका जागृती मेळची ना. हांवें तुका दाखयला पळय त्या स्वतेतून वचोंक जाय. सगळ्याकीन पयलें तूं बेतेल म्हज्या घरा तूं वच. म्हणल्यार जागृती आमकां सर्वेस्पराच्या आजीरपणान ती भितर घेता. जागृती आमकां सर्वेस्पराच्या मंदिरान भितर हाडटा. जागृती आमकां पातकांतल्यान पयस कोत्ता. तेन्ना जाकोबान कितें म्हणलें तुमकां खबर आसा? आमी आमची आंगोस्तां बदलचीं. रोसनाराक पळय आमी सोडून हे संवसारान पळय जे आतांचो आमी मोग कोत्ता पळय ते सगळ्यांक आमी सोडचें. कितें तो म्हणटा? आतां आमी ते वाज्या उत्पत्तीचे 35 वर, उत्पत्तीचें पुस्तक 35 वर वोड 2. तेन्ना जाकोबान आपल्या घरान आसले आनी सगळे ते सांगता आसले पळय तांकां अशें म्हटलें, अन्य जातीचे पळय ते देवता आसात पळय तांकां सगळ्यांक तूं भायर उडय आनी आपल्याक तुमी शुद्ध करात. येस, जाकोब हिंगा म्हणटा आमची परिस्थिती हिंगासर सारकी ना. सारको तो भिवन कांपलेलो आसा. आमी भिरांतीन आतां जियेता. परिस्थिती पळय सारकी ना, घरांनी सारकी ना, भायरूय सारकी ना. केन्ना काय आमचें जिवीत हिंगासर सोंपतलें आमकां खबर ना. असले परिस्थितीन आमी जियेता. असले गतींतल्यान जरी तर आमकां भायर सरोंक जाय. एकूच तो रस्तो, तो कितें? कुशीन सरोंक जाय. खंयसान कुशीन सरोंक जाय? ओ पवित्र उलयता पळय तातूंतल्यान. भावा भयणांनो, तुमची ती परिस्थिती बरी जावंक जाय. तुमचें जिवीत तें सारकें जावंक जाय. तुका तो जिवितान जागृती जाय. कुशीक सरोंक जाय. ह्या भाशेन तर आमी कुशीन सरोना आनी पातकान तर ओली उरत जाल्यार तुका पळय जागृती गरमी तुका मेळची ना. सर्वेस्परान म्हणल्यार तुमी तर ती गरम आसोंक जाय ओ सारकी थंड आसोंक जाय. पूण तुमी उबेची जाल्यान. एके वाटेन भिजल्यान आनी एके वाटेन सुकी आसाव. पळय ओली जावन मातशी सुकता पळय थंय ती बोडयेक तर उज्यान घाली तर कितें जाता जाणाय? थिंगासर तो फकत धुंवर येतलो. धुंवर भायर सरतलो आनी धुंवर भायर सरल्यार थिंगा सोरबंदून कितें जातलें? सोरबंदून तो लोक रडटलो. पळय धुंवर कोणाक शांती दिना. आयकात भावा भयणांनो, पळय जे पातकान आसतात पळय ती थिंगासर सोरबंदुणीच्या लोकांक थिंगासर दुकान दितात. दुकानी ते तांकां जिवीत बोत्ता. तांकां थिंगा इफेंट दाखयतात. आयज आमचे भितर जायते लोक पळय पातकान थिंगासर पातकाक लागीं जियेता. दुसऱ्यांक रडयतात. घोवाक रडयता पळय तसली बायल आसा जाल्यार आनी त्याच भाशेन बायलेक रडयता तसलो तर कोण घोव आसा जाल्यार, भुरग्यांक रडयता पळय तसली आवय बापायक रडयता पळय तसली भुरगीं, सेवक रडयता पळय तसले चोवा आनी सोबा रडयता पळय तसले सेवक. ही जावन आसा आयची आमची परिस्थिती. बदल जावं जाल्यार जागृतीची गरज. त्या जागृती विशीं सर्वेस्पर जाकोबाक तो म्हणटा, हें घडटलें. पयलो तूं उठ. दुसरें वच. तिसरें समर्पीत कर. चवथें कुशीन सर. सेपरेट जा. अशुद्ध आसा ते वस्तू सगळे सोडून दी. शुद्ध जायात, पवित्र जायात. आयज सर्वेस्पर तुमकां म्हणटा, तुमकां जागृती जाय. जाणा जावन कोत्ता पळय ती पातकां सोडून दियात. पश्चाताप करून सगळ्या काळजांतल्यान दुखांनी तुजी पातकां मानून घे. सोडून दी.
तेन्ना जागृती तुजे जिवितान भितर येतले, ना जाल्यार वयले वयर पश्चाताप करता ते चलचे ना. सावलून भायले भायर पश्चाताप केलो, बालामानी वयले वयर पश्चाताप केलो, जुडा इस्कारियोत भायले भायर तेणें केलें, ते सगल्यांचो नाश जालो. बारकायेन आयकात, सावलून वयल्या वयर ताणें पातक आपणायलें, त्या युद्धान तो मेलो. बालम भायल्या भायर पातक मारून घेता पळय झुजान तो मेलो. जुडास पळय भायल्या भायर ताणें मानून घेतलें, आत्महत्या ताणें केली. गहाजी आपले पातक पळय तो मानून घेयना, कोडीचें दुयेंस ताका जालें, पूण दाविदान आपल्याचें सगळें मनांतल्यान पातक मानून घेतलें. ताका बोगसाणें मेवलें, आपल्या राज्याक ताणें सांबाळलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, वयले वयर पातकाचे पश्चाताप करता पळय ते चलचें ना, तें तुका कांयच बरें दिवचें ना. जागृती तुका जाय जाल्यार खरेंचपणीं तुवें खरो पश्चाताप करून पवित्र आत्मा दिता पळय तो, मन बदलता पळय तसलें दूख आनी खोंत तुजे भितर आसूंक जाय. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुवें जाकोबाक पळोवन म्हणलें तुजी पळय परिस्थिती ती सारकी ना. जाकोब तुजे फॅमिलीची परिस्थिती सारकी ना. ह्या पासून तुमकां आपयता, उठ, हांव तुका जागृत करतलो. कसो? बेतेलान तूं वच, वेदी थिंगासोर तूं बांद, दरेक पातक आनी अशुद्धतान तूं पयस सर. त्या दिसा तुवें सांगला त्या भाशेन जाकोब भायर सरलो. आयज तूं सांगता पळय त्या भाशेन आमी आमच्या खासगी जिवितान जागृतीन जर तर आमकां जिवंक जाय जाल्यार ओत्मीक पळय गौरवाक आमच्या जिवितान तिंगा सुवात दिवची न्हू. आमचें प्रमाणीकपण तुजे नदरेन तें सारकें एक बानशिरें कशें. प्रमाणीकपणा पासत सारकें बुकेन आनी ताणेन आसा पळय तसलें जिवीत तूं आमकां दी. मागणें करपाक आनी देवाचें उतर वाचपाक थोडो वेळ कुशीन काडपाक तसलें ओत्मीक आमकां जिवीत दी. जाणा जाल्लीं पळय ती पातकां केल्या पळय ती सोडून दोळ्यांनी दुकां गळोवन आमी पातकाक थिंगा सुवात दिनासतना बरें जिवीत जेवपाचें तूं आमचेर बेसावतय. जंय पासून गोठा दर एकल्याक शांती सांगाता जेवंक जाय, तो राग आसूं, तो कसलो राग आसूं, हेट करप दुसऱ्यांचेर बोवाळ घालप तसो स्वभाव आसा, आमच्या काळजान तशें रावचें परवानगी ना. असलें बेसांव तूं आमकां दी. सगल्यो ओडक्यो आसा पळय त्यो काडून उडय. त्याच भाशेन ओत्मीक भाशेन आनी कुडीच्या पळय बाबतीन मनांतल्यान शिक्षणेन आनी आमच्या वावरांत एग्जाम्सान आनी दर एकल्याचे गरजे भशेन आनी दर एकल्याचे पळय लग्नाचे विशीं पासून तूं तांचेर काकळूत दोतोय. सारकें सुटावे करून तूं आमचे लागीं उलयता म्हणून तुका आमी दिन वाचता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.